गोय प्रदेश युवा काँग्रेसचे वतीन आज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाका आमी आज मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले आहा. तर जो एका नोटिफिकेशना द्वारा 5 एप्रिल 2021 ह्या दिसा नोटिफिकेशन काडून गोंय सरकारान 1 मे 2021च्यान जो न्यू मोटर व्हेकल एक्ट आसा हो इम्प्लिमेंट करपाचो सरकाराचो विचार. तर ह्या न्यू मोटर व्हेकल एक्टाक आमी मागणी केल्या हो एक्ट गोंयान इम्प्लिमेंट करचो न्ही. ह्याच सरकारान भाजप सरकारान हेच्या पयलीं वेळ काडून हो एक्ट इम्प्लिमेंट करून नाशिल्लो आनी रिजन्स दिल्ली की गोंयान जो पर्यंत रस्ते सारके जायना तो पर्यंत हो आमी एक्ट इम्प्लिमेंट करपाना. पूण आज जर पळयत रस्त्यांची दशा तशीच आसा, रस्ते कांयच सुदारणा जाल्ल्यो ना आनी वयल्यान हो काळ जर पळयत ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळान ज्या काळान लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, काम धंदो काबार जाला, आज कितकेशे हजारांनी भुरगे लाखांनी भुरगे आज बेकार आसा, अनएम्प्लॉयड आसा, पेट्रोल डिझलाचे प्रायसीस वाडल्या आनी अशा वेळार हो एक्ट इम्प्लिमेंट करप आनी हजारांनी म्हळ्यार जी नॉर्मल फायन आशिल्ली तेचे 3-4 पटीन 5 पटीन फायन भितर इम्प्रिजनमेंट वयल्यान खंय हें जालें जाल्यार सो अश्यो फायन तुमी लागू करतले. ह्या काळान हेका आमचो खर विरोध आसा. खरें म्हणल्यार ज्या पद्दतीन ह्यो जो एकंदरीत ज्यो फायन्स आनी इम्प्रिजनमेंट जर पळयत हे कायदे कानून हे आमच्या देशान आसपा जायनाशिल्ले. भितर अशें प्रोविजन आसा की खंय जर एक भुरग्यान लायसन नासतना समज जर आवय बापायची मोटरसायकल चोरयान जर घेवन वचत तुमी आनी इम्प्रिजनमेंट जे तुमी हे भितर तरतूद केल्ली आसा हें काडून उडयात. कित्याक गोंय हें ट्युरिजम स्टेट. सद्या आमी जर पळयत जाल्यार आमी फक्त जगता ट्युरिजम आनी ट्युरिजमाची. मायनींग बी सगळें काबार जाल्ल्यान आनी अशा वेळार समज जे भायले ट्युरिस्ट येतले खंय तेंचे कडल्यान समज जर चुको जायत आनी अशें जर तांकां आमी इम्प्रिजनमेंट आनी जर हजारांनी 10,000 20,000 ह्यो जर आमी तांकां फायनी मारपाक लागत हें कितें आमी जे आमकां थोडे आनी तेतून हेंचे डबल स्टँडर्ड्स लोकांक पिशे करपाक सोदता. एक वटेन मुख्यमंत्री सांगता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता, ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारांतलो मुख्यमंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की 1 तारखेच्यान आमी हो एक्ट इम्प्लिमेंट करतले, लागू करतले गोंयांत. 2 दिसांनी भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष येता आनी म्हणटा की हो एक्ट आमी इम्प्लिमेंट करचे ना. आमी पत्र बरयतले सरकाराक की हो एक्ट इम्प्लिमेंट करचो न्ही, डिफर करचो, डिले करचो. मदींच मागीर म्हणटा ते आमी कॅबिनेट आसा, कॅबिनेटाक हे घालतलो विशय आनी मागीर आमी परत सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पत्र बरयतले आमी हें करचे ना. मागीर ही दुतोंडी भाशा, हे डबल स्टँडर्ड हें लोकांक फटोवपाचो सद्या षडयंत्र चलता. हांकां ह्या सरकाराक बारीक मनशाची मात्तूय कळकळ ना आनी हो अशा कोवीड पॅन्डेमीक काळान ह्या बारीक मनशाक लुटपाक सोदता. ते लुटपाक म्हणल्यार एक लिमीट आसा, एक पद्दत आसा. ही अशी लूट ही कोणा परवडपाची ना. कित्याक ज्या जाग्यार 500 रुपया फायन आशिल्ली, 100 रुपया फायन आशिल्ली थंय तुमी 1,500, 2,000, 10,000, 20,000 भितर इम्प्रिजनमेंट आसा. सो खंय कोणा कडेन फाल्यां समज चुकून एक मिस्टेक जाली अशें धरून चला, तेणें इम्प्रिजनमेंट 3 वर्सां इम्प्रिजनमेंट तेणें भोगपाचें. मागीर कसले कायदे तुमी हे केले? मुळात हे कायदे हे करपूच हे चुकीचे आनी तेतून हे एक आमी सरकार हे एडॉप्ट करून आमी इम्प्लिमेंट करपाक सोदता. म्हळ्यार हेजे वयल्यान हे सरकाराची मानसिकता कितें आहा ती दिसून येता आमच्या लोकां विशीं. सो आमी गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसच्या वतीन हेका खर विरोध केला. आमी गव्हर्नराकूय आमी पत्र मेमोरंडम दितले. आज ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा कडेन आमी आयिल्ले आसा, ताका मेमोरंडम दिला आनी आमी मागणी केली की हो जो मेमोरंडम जो एक्ट आसा न्यू मोटर व्हेकल एक्ट हो तुमी आतां इम्प्लिमेंट करचो न्ही आनी भितर ज्यो तुमी प्रोविजन्स आसा, ज्यो हेफ्टी फायन्स आसा, इम्प्रिजनमेंट आसा हें तुमी काडून उडोवची हें आमी मागणी केली आसा. डायरेक्टरान कितें आश्वासनां दिल्या तुमकां आतां? डायरेक्टरान मौन व्रत घेतला. तो कांयच उलयना. कित्याक ज्या पद्दतीन वयर जें कितें चल्लां तें पळय CM ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एक उलयता, भारतीय जनता पक्षाचो प्रेसिडेंट एक उलयता. सो हो भितर चिड्डला. ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर सध्या फसला, तो भितर ताणें पयलींच क्लियर केलें आपूण हेजेर कांय उलोवपाक शकना. तुमचें कितें आसा तें मेमोरंडम आमकां दिया
आनी आमची ह्या मनशा कडल्यान काय अपेक्षा ना की हो हेजे लेवलाचेर कितें करतलो म्हणून. आमी गव्हर्नराकूय पत्र बरयल्लें आसा, चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्र्याक सगळ्यांक मेमोरंडम दितले आनी हो मागणी करतले. जर समज अशा काळान जर हे मिस्टेक करून परत जर हो इम्प्लिमेंट करपाक सोदता, आमी रस्त्यार देवपाक आमी फटे फुडें पळोवंक. हांव तुमकां सांगता.